गणेश चतुर्थी आसा सार्वजनीक गणपती जो बिचोलेन आसा थंय आमी एक कितें केलें की आमी डेकोरेशन करता आसतना एक तकलेन आयलें की कमिटीन म्हणलें की एक भुरग्यांकूय आमचे शिकयचे हांगासरले सो शाळेचे भुरग्यांक आतां आमी स्कुलाचे भुरग्यांक हाडले आनी भुरग्यां खातीर एक वर्कशॉप म्हणजे आमी जे डेकोरेटीव आयटम हांगासर लायले तांचे थोडेशे प्रेजेंटेशन तांकां केलें आमी आनी आतां मल्लाचे जे 6-7 प्रकार आसा तांचे प्रेजेंटेशन थोडेशें केलें तांकां आनी जे वर्कशॉप घेवन जे कितें भुरगे तयार करतले ते थोडेशे आयटम कशे डेकोरेशनान लावपाक शकता हें तांकां प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें अशे पद्दतीचो थोडोसो आमी वर्कशॉप आयच्या खातीर अरेंज केला गोंयभर म्हणजे वेगवेगळ्या जाग्यांनी जाता वर्कशॉप पूण स्टुडंट्सां खातीर जालें जाल्यार ते आमचे टिकून उरतले आमचे दायज जे आसा ते टिकून जर आमी दवरतले जाल्यार अशे पद्दतीची वर्कशॉप सगळ्याक जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी म्हाजे गोमंतक टीव्हीन एकदां B.Ed कॉलेजच्या भुरग्यां खातीर आमी जे वर्कशॉप घेतलो तेजो रिकॉर्डिंग केल्लो आनी तेजो प्रत्यक्ष आतां जर पळोवपाक तुमकां दिसता की गोंयान भितर कितलेशेच आमचे भुरगे जे आसा तरणाटे ते फुडें येवन डेकोरेशनान थोडे थोडे करपाक लागले पूण आमी जर हांव जर शिकयत जाल्यार म्हाजे कडेन इतले अनलिमिटेड आसा डेकोरेटीव आयटम जर आमी 10 मिनटांनी कितलेशेच एक आयटमा खातीर 10 मिनटां लागता आनी डेकोरेटीव आयटम वेगळे तुमकां पळोवपाक मेळटले राजभवनान फाटीं म्हाजें जेन्ना डेकोरेशन जालें तेन्ना एक एंट्रन्स मारलेलें तुमी पळयलां आसतलें एखाद्या पेपराचेर तें इतलें बरें दिसता न्ही की आमी चुट्टां जीं आसा आमची ती इतले माड आसा गोंयान भितर आनी ते माड इतले आसा आनी चुट्टां पडून तशें बेश्टीच वाट लायता आमी आनी थर्माकोल किंवा प्लास्टीक हाजे पासून जर आमी पयस वयतले जाल्यार भुरग्यांक आमी थोडेशे चुट्टां माडाच्या चुट्टाचे सायडीन जर आमी ताका डायवर्ट केले थोडेशे बरे डेकोरेटीव आयटम दाखोवन आतां तुमी पळयलो आतां थोडे टायम पयलीं हांव तेन्ना प्रेजेंटेशन दितालो तेन्ना भुरगे तितले उमेदीन सारके पळयताले थर्माकोलाचो खूब यूज जाता तेच्या शिवाय जर आमी हे चुट्टांची कितें डेकोरेशन करपाक गेले ते खूब युजाक पडटलें आनी बरें बी दिसतलें आसा थर्माकोल यूज करीत जाल्यार ते मागीर फाल्यां काळार ती जळयतलें आनी तेजें पोल्युशन जातलें पूण चुट्टांचो चड पोल्युशन जायना सो हें खूब हेल्पाचें आसा आनी हितून एक नवीन अशी हॉबी सुद्दां येता ती कितें शिकपाक मेळटा मागीर कितेंय बी युजाक आमी अशी आयडियाज आमचे काडून आमची कितें तयार युनीक करूं शकता माडाच्या पानां पासून खुबश्यो गोश्टी करूं शकता थर्माकोल आमी यूज करूंक जायना आमच्या पर्यावरणाक खूब हानिकारक आमी आयज हांगा फर्स्ट टायम आयला पूण आमकां पानां पासून खूब कितें कितें दिश्टी पडटा तें म्हाका पण खूब बरें दिसलें